गोंय हे देशांतले सगळ्यात फास्ट डेव्हलप जावपी राज्य। ह्या राज्याक ताचो स्वताचो रेल्वे लॉजिस्टिक हब गरजेचो म्हूण केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू उलयला। बाळी स्टेशनार लॉजिस्टिक पार्काचो बुन्यादी फातर प्रभून बसयलो। थंय रक्षा मंत्री पर्रीकार, खासदार सावयकार आनी थंयचो आमदार बाबू कवळेकार आशिल्ले। वास्कोचे वेटरनरी हॉस्पिटलाची दशा जाल्या। धड उदक ना, पावसान गळटा, जाय ती एकूय गजाल गरजेक ना। दोतोर ते पिवन दीस रात घश्टे काडटात। जे लोक कुत्र्या माजरांक घेवन येतात तांकांय त्रास। वेल्यान केन्ना कितें कोसळून पडत सांगू नज। कामगार आनी दोतोर जाता तशें तोंड धापून काम करतात। तोंड उगडल्यार ते जॉबाक भितात। हॉस्पिटलाची परिस्थिती पळयल्यार न्हू हांगा कुत्र्याचे आतां रॅबीज जालेले कसले कसले हांगा हांगा हॉस्पिटलान हाडटा पण हांगा कांय फॅसिलिटीज ना। हांगा उदक सुद्दां पिवपाक हांगा हात धुवपाक उदक ना। हे पळयत जाल्यार वयर पळयत जाल्यार न्हू कोण आतां पेशंट हाडटा पळय तेजेर जर पडलो तर कुत्र्याक सोडून ताका हॉस्पिटलान तेच्या फाटल्यान धांवचो पडटलो तो कुत्रो हांगाच उरतलो। प्रिमायसीस गव्हर्नमेंट प्रिमायसीस आसून पासून हांगा म्हणजे वर्स्ट कंडिशन आनी सर्वीस दितात पळय आमकां हांगा जर येवन बिवन मोडे हॉरिबल आनी जस्ट तांकां आतां कितें करपाक कांय कळना आतां। हे गव्हर्नमेंटान हेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय न्ही। एक आतां कुत्र्यांचें एक हॉस्पिटल आहा हांगा, सो ताका हांगा कांयच फॅसिलिटी ना, पाणयाची ना, लायटीची ना, कांय ना। आतां एक कुत्रो समज हांगा येयलो हाडपाक कोणी हाडलो जाल्यार हांगा डॉक्टरान ट्रिटमेंट केलें काय तांकां हात धुवपाक सुद्दां पाणी ना, कांयच ना। परत ते आतां पावसाचे दीस तेंचे वयर सगळे अख्खे फुटलेले आहा, सगळे पाणी गळटा हांगा, त्रास जाता। सो हांव मागता मुन्सिपालिटी कडेन की त्यांनी हेजेर दखल घेवपाची आनी तांकां खंयसरूय दुसरे कडेन शिफ्ट करून एक बरें जागो दिवपाचो। स्टाफाक विचारल्यार दरेकल्याचो ऑल इज वेल म्हूण सांगपाचो यत्न, तांकांय आनी उपाय ना जाला। जनावरांना हे करता तो हात धुवायला तरी पाणी पाहिजे नाही आणि आम्ही जेवण घेऊन येतो, आम्हाला हात धुवायला पाणी पाहिजे नाही, म्हणून मग मी संडे मार्केटमधून आणते पाणी। No water. Yeah, what happened? That is the issue. No, that is the issue. There is no water now. People want to work. Some provision is made, but not for finding. No, what happened? No. आम्ही रावताय बिरांचेर रावताय What happened? No. आमकां मोरपा ना काय आम्ही बिरांचेर रावताय सर्वीस दिता ते आमकां वी आर रेस्पेक्ट। So we are asked to look out for another place. So another place, we have put in the papers also. No one is coming forward because the rent is less. What we are paying. ती शेट खंय मुरगांव पालिकेची। सीओ म्हणटा इन्स्पेक्शन केला, काम खंय सुरू जातले। ती शेड आसा ती आमची म्युनिसिपल कावन्सील हातून आसा आनी ती शेड NGO चलयता एक, आनी ती आमी एक एनिमल हजबंड्रीचे एक प्रोजेक्ट स्कीम आयल्या NGO खातीर, जे एनिमलांक पळयता ते पीपल फॉर एनिमल बी आसा तांकां एनिमल वेलफेअर ट्रस्ट हे करतात तांकांय बी आसा ती आमी प्रिपेर करून प्रपोजल धाडिल्लें आसा, ते अप्रुवल येतकच आमी ती रिपेरिंग घेतली। पूण तांकां उदीक बी कांय ना। उदक आमी टँकरान पावयता तांकां आनी तांचे कित्याक उरला तेय बी पळोवपाक लायला PWD। दिशांत परब प्रुडंटा खातीर। मराठीचो जयघोष करीत मराठी राजभाषा समितीन फाटल्या 10 दिसांचे गोंयभरचे धरणे सोमारा पणजे सोपयले। मराठीकय राजभाषेचो दर्जो दिवचो म्हूण समिती मागता। सरकारान कोंकणी मराठीचो विशय फुडें धुकलचे परस ताचेर उपाय काडचो। मराठी राजभाषेचो विशय तडीक लायलो ना जाल्यार खंय येता त्या इलेक्शनाक सरकाराक प्रकरण माल वतलें। मराठीचा जय जयकार, मराठीचा जय जयकार, जय मराठी, जय मराठी, जय मराठी, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। की आता हे हा जो उपोषणाचा आमचा कार्यक्रम झालेला आहे हा गोव्यात बऱ्याच ठिकाणी झाला, 8-9 ठिकाणी हा झाला गोव्याच्या प्रमुख शहरामध्ये। आणि या उपोषणाद्वारे आमच्या कार्यकर्त्यांनी
मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. आता जशा इथं घोषणा चालू होत्या तशा प्रकारे मराठीचा जय जयकार असो, मराठी राजभाषा करा आणि मराठीवरचा अन्याय दूर करा. मराठी राजभाषा होण्यामध्ये कोकणीचं सुद्धा भलंच होणार आहे हा विश्वास त्यांनी बाळगावा. आपण दोन्ही भाषिक एकत्र जर आलो तर इंग्रजीचं प्रस्थ गोव्यातून कमी होण्याला मदत होईल, ती नक्की कमी होईल. म्हणून सरकारनं लवकरात लवकर मराठीला समान दर्जा द्यावा अशी आमची मागणी आहे. आणि जर हे केलं नाही त्यांनी तर त्याचे परिणाम मात्र चांगले होणार नाही. कारण आता लोक थांबायला तयार नाहीत. सरकारची जर अशी कल्पना असेल की हा प्रश्न आपण पुढे ढकलू शकू तर तो पुढे ढकलता येणार नाही. लोक आता थांबणार नाहीत कारण फसवेगिरी खूप झालेली आहे. सरकारने पूर्ण विचार करून, विचार आहे त्यांच्या सगळ्यांच्या मनात आहे मराठी भाषा व्हायला पाहिजे. प्रत्येकजण पाहिजे म्हणतात, प्रत्येकजण आपापल्या घरात पण बोलतात. हे मंत्री आमदार आहेत ते, आणि काय इथे आम्हाला अंधारात ठेवतं काय कळत नाही. तर पूर्ण गोमंतक जनतेची मागणी आहे ही. आम्ही थोडे लोक बसलो म्हणून नाही, पण प्रत्येक घराघरातून आवाज आहे. मराठी भाषा आमची अगोदरची आहे, आता नाही, पोर्तुगीज काळापासूनची ती आहे ना, अजूनपर्यंत आम्हाला ती टिकवायची आहे. आणि भावी पिढीसाठी आम्ही सगळे जरी ते वयस्कर दिसलो असलो तर हे आमचा ठेवा भावी पिढीसाठी आहे. कारण भावी पिढी ही सुसंस्कृत व्हावी, त्यांच्यावर चांगले संस्कार घडावे, ह्यासाठी आमचे हे प्रयत्न आहे. बाकी आम्ही बंगले म्हणा, दागदागिने हे ते ठेवा तो हे कारणीभूत कारण नाही त्याचं, पण हा ठेवा पूर्णपणे त्यांना एक चांगल्या संस्कारात मुलं घडतील, चांगले पिढी घडतील, ह्यासाठी आमचा हा प्रयत्न आहे. तेव्हा मीटिंग आपोवन टुरिझम आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान दाणी मारली म्हूण टॅक्सीवाले तिडकल्यात. 7 दिसां भितर जर रेंट काराचेर कांयच एक्शन जाली ना जाल्यार ऐन त्या टुरिझम सिजनात 24 डिसेंबर ते 1 जानेर टॅक्सी बंद दवरतले म्हूण उत्तर गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या. आमदार कायतू आनी मायकल टॅक्सीवाल्यां बरोबर आशिल्ले. आमकां जे हे दिल्या, हे इश्यू सगळे घातलेले आहा तेंच्यांनी सॉल्व करता म्हणून, हे सगळे आमकां फटोवपाक दिल्या. हे इश्यू सगळे भडकायल्या आनी खंयसरूच आमकां हेचेर कितें काम जातलें हेचो आमी होप सोडला. आमी हेच्या फुडें अशेंच तर मिटिंगा आसात. वी आर नॉट गोइंग टू अटेंड अ सिंगल मिटींग. आमी आमचें डिसिजन घेतले आनी आतां आमी सांगून भायर सरल्या की आतां पासून, आयज पासून इलिगल गाडयो चलता ते बंद करचे म्हणून. जे आयजूच तर इम्प्लिमेंट जायना आनी हे चालूच तर रावना जाल्यार आमी आख्खे गोंया बंद करतले. आतां आमी खूब मागला, तेजेर पळयतले आमी कितें तर जायना कांयच जायना हे पळयतले. चड कांय ना, विथीन वीक आमकां कळटलें हेंच्यांनी कितें केलां तें. जर कांयच करूंक ना जाल्यार आमी कंप्लिटली बंद दवरतले गोंय. आतां करून काय फायदो ना, कित्याक आतां सद्या ऑफ सिजन आहा. भर सिजनान आमी बंद दवरतले. ते बी कशें 24 डिसेंबर टू 1 जानेर. रेंट अ कारवाल्यांचेर उपाय काडपाक सरकारान मंत्री, आमदार आनी टॅक्सीवाल्यांची खासा कमिटी नेमल्या. अयन ते दोगूय मिनिस्टर नाशिल्ल्यान सोमारा बसका शेळयली. मायकल म्हणटा फुडले बसकेक ते आयिल्ले जाय जाल्यार सरकारान आतां मेरेन कितले रेंट अ कारवाल्यांचेर एक्शन घेतली ताचे आंकडे दाखोवचे. आमी नेक्स्ट मिटिंगेक येवपाचे ना, आयज सांगला हांवें तिका मिटिंगेक. नेक्स्ट मिटिंगेक जर तर येवपाचें आहा जाल्यार वी वॉन्ट फिगर्स हाव मेनी इलिगल रेंट अ कॅब तुमी धरल्या पळय त्यो. आनी धरिना जाल्यार सोकला आमी ब्लॅक फ्लॅग घेवन रावतले सगळे ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स, ड्रायव्हर्स इन्क्लुडींग मी. कायतू म्हणटा मंत्री आनी ऑफिसरांची बोल्सां भरता आसतली, नाजाल्यार विशय खंय केन्नाच सोडपाचो. टुरिझम डिपार्टमेंट टोटली निंदला. 80% टॅक्सीवाल्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंट. तर टुरिझम डिपार्टमेंट कांय एक्ट करिना. आनी आज MD सांगता म्हणूंक लागलो कितें TTG एक्सेप्ट करिना म्हणून. गव्हर्मेंटाचे तो TTG आयकना तो उरलें कितें काबार करूंक सोदतात. आपली बोडसां भरूंक हाजे ओपन हांव हें करता. आपली बोडसां भरूंक जाय म्हणून हें सगळें घडलां. नाजाल्यार टॅक्सीवाल्यांक हो इश्यू हेजे फुडें काबार जावन तेंचे क्लियर जावपाक जाय आसलें. कित्याक गोंयकाराचे पासत कांयच करूंक ना. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसतले, नाजाल्यार हें जायना. कित्याक स्टुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. हे खबराचे त्रांगात सोंपता. नमस्कार.